नमस्कार येवकार गोवा टुडे निप्ती नागवेकार सविस्तर खबरांआदी हेडलाइन्स Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. एअरपोर्ट ग्राउंड हँडलिंग हाताळपी तुर्कीच्या सेलिबी कंपनीचे सिक्युरिटी क्लिअरन्स रद्द. मोपा एअरपोर्ट धरून 9 एअरपोर्टाचेर आशिल्ले कॉन्ट्रॅक्ट मोपाचेर जावये परिणाम. NIO बीजेपीचो विंग डबल इंजिनाचो म्हादय व्हरूंक पद्धतशीर प्लान. काँग्रेसीचो कर्नाटकाक तेको. RGPचो फार. केरकार म्हणटा जमिनी परिस्थिती पळय नासतना रिपोर्ट. पत्रादेवी चेक नाक्यात धरिल्ल्या सोऱ्याची सुत्रां पिळण मेरेन. हाडपी म्हणटा कन्साइनमेंट कस्टमाचो. एक्सायजान गुन्यांव केलो नोंद. ड्रायव्हर बोंडार सुटलो. शिरगांव चेंगराचेंगरी विशीं रिपोर्टाचो अभ्यास करून सरकार निर्णय घेतलो. राज्यपाल उलयलो. दिवचले देवदर्शनाक गेल्ले कडेन सोपिल्ल्यांचे फॅमिलींची वासपूस. ॲप बेस्ड आनी हेर टॅक्सीच्या भाड्यांचो दर एक करचो. सगळ्यांक व्यवसायाच्यो समान संधी जाय. टॅक्सीवाले खासदार विर्याता मेरेन पावले. इशू संसदेन. आणि म्हजी बस नवी स्कीम 2025 शुक्रार सावन सुरू. बसवाल्यांक 50% इन्शुरन्स. बस रिप्लेस करूंक 10 लाख. किलोमिटरा फाटल्यान 3 रुपया डिझल सबसिडी. खबरो विस्तारान. एअरपोर्ट ग्राउंड हँडलिंग हाताळपी तुर्कीच्या सेल्बी कंपनीचे सिक्युरिटी क्लिअरन्स रद्द. गोयचो मोपा एअरपोर्ट धरून भारतांत एकूण 9 एअरपोर्टाचेर ही कंपनी वावुरताली. ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटीन अर्द काडल्या. ह्या तुर्की कंपनीचो स्टाफ एकूण 58,000 फ्लायटी आणि 5,40,000 टन कार्गो हाताळटाली. ह्या कंपनीचो वट्ट 7,800 स्टाफ एअरपोर्ट ग्राउंड हँडलिंगाची कामां करता. NIO बीजेपीची विंग. बीजेपीचे डबल इंजिनाचो म्हादय व्हरूंक पद्धतशीर प्लान. काँग्रेसीचो कर्नाटक सरकाराक तेको. RGPचो सरकार काँग्रेसीचेर फार. RGPची दोनपावला NIO भायर निदर्शना. म्हादय बचाव अभियान म्हणटा शास्त्रज्ञांनी प्रत्यक्ष पळोवणी करिनासतनाच वेलेवयर रिपोर्ट केला. WRD ओग्गी. कर्नाटकान म्हादयचे उदक वळयल्यार म्हादय अभयारण्याचेर परिणाम जातलो. गोंयाचेर तितलोसो जावचो ना. कांय प्रमाणात जावया म्हूण नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीन रिपोर्ट दिल्लो. रिपोर्टा उपरांत विरोधकांचो सरकाराचेर फार. RGPची दोनापावला NIO कचेरे भायर निदर्शना. म्हळ्यार ही जी हुकुमशाही ह्या बीजेपी सरकारान दवरिल्ली आसा कोणाचे कुस्तार? ह्या दिल्लीकारांची कुस्तार. जी दिल्ली रावन ही बीजेपी पक्ष त्यांचो अमित शाह आसूं जावं तो नरेंद्र मोदी आसूं हे हांकां डायरेक्शन दिता आनी ह्या डायरेक्शन घेवन ते आपणाक जाय तशी उलयता. अजून पर्यंत एकूय तारीख मेळोंक ना. आनी एक सायडीन जो बिट्रियल आसा हो NIOन केलो. NIOन हो जो रिपोर्ट आसा हो NIOन रिपोर्ट टेबल केला आनी कोणाक दाखोव पासून ना. आणि त्याच काँग्रेसचे पार्टीचे लिडर्स गोंयान सांगता आमी म्हादय वाचयतले म्हणून. त्यांचे थोडे लिडर दुसरे मुवमेंटान 3 म्हयन्यान 4 म्हयन्यान एकदा प्रेस कॉन्फरन्स घेतात आणि आमी म्हादय वाचयतले म्हणून आझाद मैदानाचेर प्रेस कॉन्फरन्स दितात. आमच्या गोंयचेर परिणाम जावपाचो ना. आमच्या गोंयचेर इफेक्ट जावपाचो ना. ही केदी व्हडली गद्दारी. ही केदी व्हडली कॉन्स्पिरेसी. आणि ही कॉन्स्पिरेसी हे डबल इंजिन बीजेपीचे डबल इंजिन करता. आमकां 100% गॅरंटी आसा की वयल्यान ऑर्डर येयले आसतली ह्या सायंटिस्टांक की हो रिपोर्ट तुम्ही करा म्हणून. पर्यावरण ऍक्टिव्हिस्ट केरकार म्हणटा शास्त्रज्ञांनी प्रत्यक्ष पळोवणी करचे पयलीं रिपोर्ट दिला. हे तिगूय शास्त्रज्ञ जे आसा हे अजिबात म्हादयच्या खोऱ्यान गेल्ले ना किंवा प्रत्यक्ष त्या वाठारांत कितें परिस्थिती आसा, जंगल थंय कशें आसा, एकंदर त्या जंगलाचेर कितें परिणाम जातालो, मागीर उदक जर वळोवन येयलें जाल्यार तेचे दुश्परिणाम जे आसा जाल्यार त्या रानटी जनावरांक कशें भोगचें पडटाल्यो ह्या संदर्भात तेंच्यांनी अभ्यास करूंक ना. आनी तेंच्यांनी ज्यो उपाय योजना तितून सुचयल्ले आसा तितूंतल्यान म्हाका हास्य काय रडचें हें कळना की येदे व्हडले शास्त्रज्ञ जे आसा तेंच्यांनी त्या वाठाराक भेट दिवपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
एक पत्रादेवी चेक नाक्यार धरिल्ल्या 3.5 कोटीच्या सोऱ्याची सुत्रां पिळण मेरेन पावता. सोरो गोंयान हाडपी म्हणटा कन्सायनमेंट खंय कस्टमाचो. एक्सायजान सोऱ्याच्यो 700 काशी जप्त करून सध्या ड्रायव्हराक बोंडार सोडला. एक्सायजान केस केल्या. FDA खंय सोरो ओरिजिनल काय डुप्लिकेट तो तपासतले. फाटल्या सप्तकात मायाक पत्रादेवी चेक नाक्यार अबकारी खात्यान एक व्हडलो कंटेनर धरिल्लो. कंटेनरात आशिल्ल्यो विदेशी सोऱ्यान भरिल्ल्यो 700 काशी वट्ट 2.88 कोटींच्यो. अबकारी खात्यान ड्रायव्हरा कडल्यान मेळिल्ल्या डॉक्युमेंटाच्या आधाराचेर तपास सुरू केला. सुत्रा कडल्यान मेळटा ती म्हायती अशी: कंटेनराच्या ड्रायव्हरा कडेन आशिल्ल्या डॉक्युमेंटा प्रमाण सोरो पिळर्णा व्हॅनिला व्हेंचर्साचो गुद्यांवात वतालो. सुत्रा सांगता ते प्रमाण अबकारी खात्यान व्हॅनिला व्हेंचर्साचो गुद्यांव तपासलो आनी मालकाची चौकशी केली. व्हॅनिला व्हेंचर्साचो संचालक जितेंद्र मांद्रेकार अबकारी खात्याक आपले कडेन आशिल्ली म्हायती दिली. मांद्रेकार सांगता ते प्रमाण सोरो खंय कस्टमाचो, हरियाणा कस्टम ते गोवा कस्टमाच्या बाउंडेड गोदावान ट्रान्सपोर्ट जावपाचो. कंपनीज रेकॉर्डा प्रमाण व्हॅलिना व्हेंचर्स 7 म्हयने पयलीं रजिस्टर जाला. व्हॅलिना व्हेंचर्साचो हो पयलो कन्सायनमेंट म्हूण अबकारी खात्याच्या चौकशेंतल्यान उक्ताडार आयला. आपलो गुद्यांव कस्टम बाउंडेड वेअरहाऊस म्हूण व्हॅलिना व्हेंचर्साचो मालक सांगतालो. असल्या ट्रान्झॅक्शनाक फावो ते डॉक्युमेंट ड्रायव्हर आनी मांद्रेकार दिवंक शकलो ना. त्या खातीर अबकारी खात्यान केस रजिस्टर करून चौकशी सुरू केला. अबकारी खात्यान कंटेनरांतलो सोरो आपल्या कस्टडीत दवरला. बिला प्रमाण सोरो हरियाणांतल्या डिस्कवरी बिवरेजेसांतल्यान गोंयांतल्या व्हॅनिला व्हेंचर्सांत वतालो. सोरो खरेंच कस्टमाचो, कस्टम टू कस्टम ट्रान्सपोर्ट जातालो काय बेकायदेशीर सोऱ्याचो व्यवहार हाचेर चौकशी चालू आसा. मजगती एक्सायजान काय अधिकाऱ्यांच्यो ट्रान्सफरी मारल्यात. तातूंत हो सोरो धरपी अधिकाऱ्याची ट्रान्सफर आयला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. शिरगांव चेंगराचेंगरी विशीं सरकारा कडेन फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट आसा. रिपोर्टाचो अभ्यास करून फुडलो निर्णय जातलो, राज्यपाल उलयला. रिपोर्ट खंय अजून ताचे मेरेन पावूंक ना. दिवचले देवदर्शनाक गेल्ले कडेन चेंगराचेंगरीन सोंपिल्ल्या कांय जाणांच्या फामिलीकूय राज्यपाल वासपुसेक मेळ्ळो. शिरगांव चेंगराचेंगरी विशीं सरकारा कडेन फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट आसा. रिपोर्टाचो अभ्यास करून कायदे प्रमाण फुडलो निर्णय घेतले. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय उलयलो. Law will take its own course. A fact-finding report now received by government. I had no occasion to go through the report. Anyway, by considering true facts, based on true facts, I am sure that government will take further action, and that action should be extending justice to all, and 10 lakh rupees for people who lost life, and for injured persons already declared. When I visited the houses, I came to know that. And report today I read that the president also didn't get a copy that I read in this newspaper. We will look into that aspect, and as far as governor is concerned, we have not reached the time up to that stage of looking into the report and other things. I hope government administrators and tribal committees all will together look into all these things, and everybody is interested in that this Almighty Devi and Vishwas's disciples, so that give importance to that aspect. On research on that now, a fact-finding committee report is there. Further anything is required also. Law is not helpless, and let the law take its own course. मजगती राज्यपाल ते उपरांत म्हापशा मिलाग्री सायबिणीच्या दर्शनाक गेलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. ॲप बेस्ड टॅक्सी आनी बाकीच्या टॅक्सीच्या भाड्याचो दर खंय एक करचो. टॅक्सीवाले खासदार विर्याता कडेन पावले. सगळे टॅक्सी ऑपरेटरांक खंय सारक्यो संदी जाय. टॅक्सीवाले टुरिझमाचे जाळवणदार. टुरिझमा विशीं निर्णय घेतना मंत्र्यान टॅक्सीवाल्यांकूय खंय विश्वासांत घेवचे. खासदार खंय इश्यू संसदेन काडटलो. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांतले टॅक्सी ऑपरेटर्स बेरेस्तारा दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातो फेर्नांडीसाक मेळ्ळे. टॅक्सी फेर, सगळ्या टॅक्सीवाल्यांक समान वेवसायाच्यो संदी, तशेंच टुरिझमांतले निर्णय घेतना टॅक्सी ऑपरेटरांकूय विचारांत घेवपा विशीं चर्चा जाली. मेन एम म्हणटा आमी एपाक म्हणटा आमी केन्नाच जॉयन जावचे ना. आफोवना पळय तेच्या पयलीं तुवें आमकां आफयल्लें कित्याक आमी एक स्टेक होल्डर म्हणून, आनी म्हाका दिसता सगळ्यांच्यानी लार्जस्ट स्टेक होल्डर्स आहा ते टॅक्सी ड्रायव्हर, आनी तांकां तूं इग्नोर करता न्हू जाल्यार पळय तूं फुडें. तुवें आमकां हेच्या फुडें केन्नाय तरी कितें आसत तुजें रिगार्डींग टुरिझम आमकांय आफय तूं.
हे सगळे प्रश्न पार्लमेंटात मांडपाचे तशेंच गरज पडल्यार राष्ट्रपतीक बरोवपा विशीं खासदारान टॅक्सीवाल्यांक उतर दिलां. I had raised the plight of our taxi drivers and taxi operators, including motorcycle pilot, rickshaw driver. He haven't parliamentan on 3 occasions I have raised this. And the Honorable Minister for Civil Aviation, Mr. Naidu, maka येवन सांगला, don't worry, Captain, we will ensure Dabolim airport will not be closed. आम्ही त्यांना कित्याक काढलेले, कित्याक हे एम्बेसेडर गोवाचे पोटार खटपडटली. इवन ते समजले, बट आमचे गोंयचे मिनिस्टर and government is hell-bent in troubling them. And wherever possible, even if I have to write to the Prime Minister about all what is happening, I will write. We should not forget की हे आमचे stakeholders गोयचे. टुरिजमान जितले लोक पळय हांगा पांय धरला हा तांचो हात आसा. So we will fight the battle wherever and howsoever it is possible. ही लढाई चालू असतली. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. सरकार म्हजी बस ही सुधारित स्कीम 2025 शुक्रार सावन सुरू करता. आदी प्रायोगिक तत्वार स्कीम सुरू आशिल्ली, ती चलना म्हूण आतां बदलल्या. बसवाल्यांक 50% इन्शुरन्स, बस रिप्लेस करूंक 10 लाख आनी किलोमिटरा फाटल्यान 3 रुपया डिझल सबसिडी दितले. दक्षिणेन 4 रुटांचेर 57 बसी प्रायोगिक तत्वाचेर चलताल्यो. म्हजी बस स्कीम 2025 ह्या नांवान ती इम्प्लिमेंटेशन करपाक सरकारान सुरू केल्ले कडेन आसा. आणि त्या खातीर काही कंडिशन्स आसा ती ह्या नोटिफिकेशनान आसा. ही जी स्कीम आसा ती आमची डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आणि कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्या जोड पावलान एक स्कीम सुरू जातली. ही स्किमी अंडर आमी सरकारान ते ठरयला की डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान की व्हेकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिवायस आमी तेजेर आसतलो आमचो, जावं ते ऑटोमॅटीक टिकेटींग मशीन तांकां दितले आमी. आता ही जी बस आहा त्यो प्रायवेट बस ऑपरेटर ज्यांचे कडेन व्हॅलीड कॅरेज परमीट आसा आनी ते लोक हितून पार्टिसिपेट जावपाक शकता. बशीचे 15 वर्साच्या सकयल जी बस आहा तेंच्यांनी हितून पार्टिसिपेट जावपाक जाय. तांकां 3 रुपया एक पर किलोमिटरचेर तांकां मेळटले. त्याच प्रमाणे तांकां 50% हो इन्शुरन्स म्हणजे 30,000 पर्यंत सरकार तांकां इन्शुरन्साचे पयशे दितले. तांकां त्यांचा जो अकाउंट आहा तो त्यांनी सेपरेट अकाउंट केल्या बरोबर ऑटोमॅटिक त्यांचे पैसे त्यांच्या अकाउंटान वयतले त्यांच्या. आणि जी कितें तांकां सरकारान किलोमिटर प्रमाणे पैसे दिल्या तेही त्यांच्या अकाउंटात वयतले. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. गोंयांत तिसरी मायन सुरू जाल्या. शिरगांव साळगांवकर शिपिंगाचो मायनिंग ब्लॉक सुरू जाला. आमी मायनिंग कंपन्यांकडच्यान देवी लयराई देवळा कडच्यान 150 मीटर जाल्यार धोंडांचे तळये कडच्यान 80 मिटराचो बफर झोन दवरपा विशीं अंडरटेकिंग घेतला म्हूण मायन संचालक नारायण गाड सांगता. Salgaonkar Shipping Company, that is block number 2, which is at Shirgaon Mine. With this new block, as of now, we have operationalized 3 blocks. So out of 12, we will have 5 blocks totally operational. So by July, we are optimistic that we will be able to put few more blocks for auction. Now these 12 blocks which we have so far auctioned, the EC covered therein is around 12 million tons per annum. And Honorable Supreme Court has put a cap of 20 million tons per annum production, which means we are left still with 8 million tons for auctioning. We have taken an undertaking from Salgaonkar Shipping that
from the outer wall of the temple, there will be a buffer of 150 meters from New Lairai temple. So within that buffer of 150 meters, they will neither do any mining activity there nor any sort of dumping there throughout the life of the mining lease. From that Donachi Tali, 80 meters from that Donachi Tali, there will never be any mining activity. सांग्यार मुगोळी बंधाऱ्याक थळाव्यांचो खर विरोध. बंधारो आयल्यार भाटा कुळागरांनी उदक भरतले म्हूण थळाव्यांक हुस्को. सरकारान बंधारो रद्द करचो म्हूण थळावे मागता. न्हंय कुशीक खंय देवूळ आसा. बंधारो आयल्यार देवूळ उदकापोना वतले. थळाव्यांचे एक आर्ग्युमेंट. फाटली कितलीशींच वर्सां सांग्यार मंगोळी गांवांत येवपी बंदराचो इश्यू सुरू आसा. एकदां हो प्रकल्प रद्द केल्लो, आतां परत येता म्हूण बोवाळ. थळाव्यांचो खर विरोध. बंदरो आयल्यार भाटां कुळागरांनी उदक भरून व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जातलें म्हूण थळाव्यांक हुस्को. तर हो बंधारो गव्हर्मेंटान घातलो पळय न्हू, ह्या ते वासो टायमार त्या टायमार सगळे लोकांनी आमी सगळे ओपोज केले तेजेर. कित्याक हांगा सगळे कुळागर आसा, सगळे बाट आसा, माड आसा, सगळे आसात. तो बंधारो जाय जाल्यार तो आमची माणसूक हांगा सगळे आमची सगळें कितें आसा पळय पोट मारपाचें हें केलें पळय न्हू, तें सगळें वचपाचें. कित्याक हो बंधारो जावपा जायना. हो बंधारो जालो जाय जाल्यार सगळे लोकांक त्रास जातले. कित्याक हांगा जवळ जवळ आमी सगळे एसटी लोक इतके त्रास काडून लोकांक माडयो आनी ते कवते आनी माड बी काडल्यात. ते काडले जायत आमकां आनी माणसूक ना हांगा. कित्याक आमकां आनी कांय ना. तेजेर आमी सगळे जगतात हांगा. तेन्ना म्हाका एक गव्हर्मेंटा कडेन आसा की हो बंधारो जाता तो कॅन्सल करचो. ह्यान पयलीं म्हणल्यार वासू टायमार बंधारो येयल्लो आमच्या गांवांत, तेन्ना आमी म्हणल्यार तो बंधारो सगळे लोक उठून कॅन्सल केलो. कित्याक म्हणल्यार आमची हांगा सकयल भाटा हें आहा, भाटा माडी आहा, माड आहा, गांवांत आहा, सगळे घातल्या आनी ते न्हंयतडे आहा. हे म्हाका दिसता बंधारो हो सुकती ही न्हंय सुकती भरती न्हय. हेका बंधाऱ्याक गरज ना. तुमकां उदक भरपाचें आसा जाल्यार पंपींग करून उदक खंयचे व्हरा. जेन्ना साळावली डॅम जेन्ना पळय व्हांवपा लागता ऑगस्टा सुमार, उदक वयर पावता. जवळ जवळ म्हाका दिसता 20 मिटर मुखार उदक पावता. आनी हो फाल्यां उदक जर बंद केलें हांगा जाल्यार त्याचो हे आसलो लोट आसतलो तो हांगा आडवतलो आनी आमकां ही फूग मारतली. संगमेश्वर देवळाक महाशिवरात्रीक सत्यनारायणाची पुजा करता आनी ती केन्ना करपाक मेळटा जेन्ना सुकती पळय जाता तेन्नाच त्या देवळाक मेळटा. कित्याक एक आंबडेच्या नदी गेल्ली आहा, एक सालावलीची येयल्ली आनी ही तिसरी मदलो पॉयंटाचेर तें देवूळ आसा. आनी सुकती जाले शिवाय थंय सत्यनारायणाची पुजा करपाक मेळना. म्हणजे ह्यो जर बंधारो बांदलो की सरकार आमचे हें जे कितें हक्क आसा ते आमचे हिरावून घेता अशें जालें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शिवोले फुटिल्ली उदका पायपलायन सारकी करूंक खणिल्ल्या फोंडांत स्कूटर पडली. 3 मीटर खोलायेचो फोंड वेळ बरो म्हूण साल्वार. सुवातेर सारके बॅरिकेडिंग करूना, लायटी ना म्हूण लोक उलयता. रातया फोंडारो दिसून आशिल्ल्यान अपकिर्त. रायडराक मार लागला. ते वटेन मॉन्सुनान रस्ते फोडूंक परवानगी दिवप ना म्हूण सीईचे एक फर्मान. शिवोले फुटिल्ली उदका पायपलायन सारकी करूंक खणिल्ल्या फोंडाऱ्यात स्कूटर पडली. 3 मीटर खोलायेचो फोंडारो. बॅरिकेटांक लायट इंडिकेटर नाशिल्ल्यान फोंडारो दिश्टी पडोना. स्कूटर फोंडाऱ्यांत. सुदैवान जिवीत हानी ना. मातशें तेज्या तोंडाक लागला आनी कानाक लागलें न्ही तेजें. एग्जॅक्ट जालें कितें एक्सिडंट, कसो कितें जालो? आतां हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, पूण सांगता ते हिसपान हांवें ते जेईक 2 दीस पयलीं सांगलेलें बाबा तो व्हडो मारता खरो, तुमी मातशें फेन्सींग करा. अशें न्हू, तेणें फेन्सींग केल्लें पूण तेणें ती रिफ्लेक्टीव टेप आहा ती घालूंक नासली म्हणून म्हाका दिसता तेणें हिचो तरी तो व्हण्यान पडलो. तो मागच्या सायडीन वयतालो मुरगो आनी तो डायरेक्ट फोंडान पडलो. हय. आनी आतां सद्या थंय हें कशें सगळो. मागीर हांवें राती तेच्या तो मिलीन म्हणून आहा ताका फोन केलो. मागीर ते जेईन म्हाका परतून फोन केलो. हांवें सांगलें बाबा ते कितें करता तें मातशें बेगीनूच करा. आतां पावसाचे दिसूय लागीं पावलेले आहात आनी लोक फाल्यां आनी कोण कोण पडत जाल्यार मागीर अशें न्हू की आमी वॉर्ड मेंबर आनी आमी उगी ना म्हणून. केन्ना हांगूर कितें जालें जांग व्हडो पडलो हांव पयलो जेई पयलो फोन मारता. हांव कोणाचेर अगेन्स्ट कंप्लेन करिना पूण कितें आहा तेणें ते रिफ्लेक्टीव टेप मारची तर आयज पासून तर मारूंक ना तेंच्या जाल्यार हांव व्हरोन सांजे मारता. तुमी हावजींग बोर्डान पळया, 3 पोलांचेर झाडांचेर पळया, सगळ्याक टेपी हांवें मारल्या. हावजींग बोर्डान सांच्या वयता डेंजरस इलेक्ट्रिसिटी पोलांचेर पळया, तुमी झाडांचेर पळया, वयल्या ते बॅरिकेड्साचेर पळया, सगळ्याक हांवें टेपी मारलेली आहा. आतां WRDचें काम आसलो तें मारतलें म्हणून आमी रावले. तेंच्यांनी हें फेन्सींग केलेलें ना न्हू,
पूण ते रिफ्लेक्टीव टेप घालूंक ना म्हणून तो बाबडो भुरगो हे तर पडलो आनी लाकीली ताका चड कांय जावंक ना म्हणून बरें कानाक मार लागला तेच्या आनी मातशें दोळ्याक फाटल्यान लागला तेच्या. मजगती पावसाचे फाटभुंयेर 15 मे ते पावस सोंपा मेरेन रस्तो खणपाक कोणाकूच परमिशन मेळचें ना म्हूण PWDन नोटीस काडल्या. आतां 15 तारखे पयलीं दिल्ल्या परमिशनाचे काम चलतलें काय बंद जातलें हें मात पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकार वेळार फंड दिना जाल्यार स्ट्रीट प्रोव्हिडन्साची सगळी शेल्टर होम्स बंद करची पडटली. स्ट्रीट प्रोव्हिडन्साचो ट्रस्टी डोनाल्ड फर्नांडीस उलयला. गोंयांत 11 शेल्टर होम्स आसात. तातूंत सुमार 200 जाण आलाशिरो घेतात. तांचे कुयदादीक फंड लागता. आशिल्ले पयशे मे मेरेन पुरो. सरकाराचो फंड मेळना जाल्यार शेल्टर होम्स बंद. Honorable CM has called us for a meeting tomorrow. We will place our issues in front of the Honorable CM. We will tell him, we will remind him of whatever was assured to us, and we will tell him that we are unable to carry on beyond 31st May because we don't have the money. CMाक आमी सांगतले सगळे कितें आहा ते फॅक्ट्स एंड फिगर्स आमी फॉरवर्ड करतले. बँक स्टेटमेंट घेवन वयतले ताका दाखयतले आमचे कडेन कितले पयशे उरला ते. आनी नेक्स्ट स्टेप आय एम शुअर दॅट वी हॅव फेथ दॅट बिकॉज CM has given the money, we'll make the orders also get it out to us. So we will tell this Honorable CM that we are unable to carry forward after 31st May because you have promised us a lot of things. You have promised us DSSY, which we have not got. You have promised us some other grants which have not come. Last year's grants in certain departments, those are not sorted out, leave it. You have promised that money will be paid in advance, it is not happening. And we don't know what else we are going to ask. We will tell the CM the same thing that we don't have the money, sir, please find another alternative, we cannot do it. ताळगावच्या बोरभाट आनी व्हडले भाटांतल्या लोकांक फाटले कितलेशेच दीस जाले सारकें उदक ना. सिवेज पायपलायनीचें काम सुरू आसतना सिवेज उदका पायपलायनीन मिक्स जाल्ल्यान उदकाचो प्रॉब्लम. आजून मेरेन खंय PWDक हो इश्यू खंय जाला तें सापडना. ताळगांवान वचत थंय रियल इस्टेटवाले बिल्डिंगो बांदपाक लागून खणपाक लागल्या म्हूण हो प्रस्न उप्रासला म्हूण थळावे सांगतात. फॉल्ट सोदपाचें काम सुरू आसा आनी उदक मेळना त्या वाठारांनी टँकर धाडटात म्हूण PWDचो CEO उलयलो. फाटले कितलेशेच दीस जाले ताळगांवच्या बोरभाट, व्हडले भाट आनी नागाळी वाठारांत उदकाचो उणाव. सिवेज पायपलायनीचें काम सुरू आसतना सिवेज उदका पायपलायनीत मिक्स जाल्ल्यान उदकाचो प्रॉब्लेम जाला. आजून मेरेन खंय PWDक हो इश्यू खंय जाला तें सापडना. बिल्डिंगो बांदपाक वचत थंय खणला म्हूण हो प्रश्न उप्रासला अशें म्हणीत थळाव्यांचे रियल इस्टेटवाल्यांक कडेन बोट. It's almost been more than 40 days आमकां सारकें उदीक मेळना. उदीक मेळना म्हणल्यार the sewage water has got mixed up with the drinking water. आयज पर्यंत आमचे बोरबाट जे आहा आनी व्हडले भाट जायते घरांनी ऑलमोस्ट लायक 1000 फॅमिलीज आर अफेक्टेड. जे उदीक येता पासून जे PWD डिपार्टमेंट सप्लाय करता विथ वॉटर टँकर्स कित्याक मेन पायपलायन बंद केला ते पासून उदीक सारकें येना. मीन्स द वॉटर इज कमिंग ब्रावन. सो व्हडले भाट, बोरबाट इज वे आय रिसायड, Nagali, this has been constant issue and battle that we Taligaons are facing. जी रियल इस्टेट तालिगांवान येवपाक लागल्या विदाउट प्लॅनिंग जी पळय NGPDA परमिशन्स दिता नवी नवी कॉम्प्लेक्सां बांदपाक ताजो हो डायरेक्ट परिणाम जाल्लो आसा. PWD ऑक्युपन्सी दितना डायरेक्ट थंय ऑक्युपन्सीचेर बरयता that PWD will not be responsible for providing water to the new complex that comes. आनी हांगा लोकांक उदक मेळना तांकां बाबड्यांक टँकराचें उदक हाडचें पडटा. जाल्यार फॉल्ट सोदपाचें काम सुरू आसा. ज्या वाठारांनी उदक मेळना त्या वाठारांनी टँकर धाडटात म्हूण PWDचो CE सुभाष बेळगांवकार उलयलो. तालिगांव व्हडले भाटान बोरभाटान चालू आसा. तुमी लायन चेंज करता, क्लोरीन घालून टँकरां उदक दितात. काम चालू आसा. जातलें टायम दिसता. कनेक्शनां आसा पळय ती क्लियर जावंक जाय तेंची. काम ते आतां कितें कनेक्शन ते फोडपाक दिता. सिवरेजीचें उदीक वता ते पायपलायन. इट शूड बी इन सेप्टीक टँक्स न्ही ओपन सोडटात ते गटरान पायपलायन आसता त्या प्रमाणे वता. आतां सगळी लायन चेंज केल्या आमी आनी वी आर गिवींग कनेक्शन. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. भारताच्या सरन्यायाधीशांची दिवचले देवी चामुंडेश्वरी कडेन लिंक. आतां मेरेन 30 सरन्यायाधीश थंय येवन देवीचें दर्शन घेवन गेले. सगळ्यांत आदीं खंय सरन्यायाधीश शरद बोबडे थंय पाविल्लो. ताच्या उपरांत सरन्यायाधीश उदय ललीत आनी आतां नव्यान सोपूत घेतिल्लो सरन्यायाधीश BR गवई तोवूय आदीं देवीचें दर्शन घेवन गेला. पहिले सरन्यायाधीश येयले
ते भारताचे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबडे सर, त्यानंतर उदय ललित सरन्यायाधीश उदय ललित येले, त्यानंतर हे तिसरे जे काल ज्यांच्यानी शपथ घेतल्या हे गवई जे आता भारताचे 52वे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांच्यानी कालच शपथ झालेलो असा. त्यांच्यानी सुद्धा 2 वर्षां पयलीं जगदंबा चामुंडेश्वरीचे दर्शन घेतले. त्यांची त्या देवीचेर असलेली श्रद्धा ही आमकां दिसून येता. आणि जगदंबा चामुंडेश्वरी मंदिरात जे लोक कौल प्रसाद घेता, एक लोकांचो एक साक्षात्कार असा की म्हणजे देवी चक्क भक्तांकडे उलयता आणि त्यांची जी इच्छा असता, त्यांची जी मनोकामना असता ती पूर्ण जाता. त्या खातीर मोठ्या प्रमाणात भक्तजन जगदंबा चामुंडेश्वरीच्या कौल घेतात. ते एक 4-5 वरां पयलीं आमकां त्यांचे PA बी फोन करून सांगतात की आज आमकां सर येवपाचो आसा. त्यानंतर आमी त्यांच्या स्वागता खातीर थंय उपस्थित रावता, त्यांचे स्वागत करता. आणि ते येयल्लेले सरन्यायाधीश आणि जगदंबा चामुंडेश्वरीचे नाते हे म्हाका दिसता खंय तरी त्यांचे दृढ आसा, जेणे करून त्यांचे श्रद्धास्थान आसतले की अचानक मोठमोठे गायक कलाकार सुद्धा ते दर्शनाक येतात आणि मनोकामना ते आपले मागतात आणि त्यांची जगदंबा चामुंडेश्वरी त्यांना तथास्तू म्हणटा आसतली, त्यांना आशीर्वाद दिता आसतली. म्हणूनच त्यांचो संबंध हो दिवसान दिवस जगदंबा चामुंडेश्वरी वेलो दृढ जायत. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.